नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. 3 PM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयचो आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान घेतली अरविंद केजरीवालाची भेट. लोकसभा वेंचणूक पक्षवाडी संबंधी केजरीवाला कडेन केली चर्चा. विद्यार्थ्याक मारपाचो प्रकार, शिक्षकाच्या आयलो आंगलट. फोंड्या पुलिशेन नोंद केली कागाळ. फुडलो तपास सुरू. मुखेलमंत्र्याच्या हिंदू वयल्यान राजकी पावंड्याचेर रंगल्या आरती परती चर्चा. विरोधकांनी मुद्दो उखलून धरीत मुखेलमंत्र्याचेर पेटयल्यात उतरांचे फार. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचेर मंत्री विश्वजीत राणेचो फोकस. विश्वजीत राणे लोकांमदीं व्हरता गोवा मॉडेल. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. म्हापशेच्या दोगा चोरांक पुलिसांनी केली अटक. म्हापशा ताळीवाड्यार दुचाकी चोरतना सीसीटीव्ही कॅमेरात जाल्ले कैद. आणि आमोण्या पंचायत वाठार जातलो कोयर मुक्त. QR कोडाच्या आदारान जातले कोयर एकठांय करपाचे काम. आणि आता खबरो विस्तारांत. लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्ष सज्ज आसा अशें गोंयचो आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान सांगलें. मंगळारा दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालाची पालेकरान दिल्लीत वचून भेट घेतली. हेर विशयांचेरूय पालेकराची केजरीवाला वांगडा बरीच चर्चा जाल्या. तुम्ही काल दिल्ली अरविंद केजरीवालाची भेट घेतली. भेटी संदर्भात तुम्ही अधिक माहिती दिवंक शकतात आमकां? वेगवेगळे विषय आशिल्ले गोंयचे बद्दल, गोंयच्या ऑर्गनायझेशनल सेटअपा बद्दल, व्हॉलंटियर बिल्ड करपा खातीर आनी काडर जो आसा आमचो तो काडर वाडोवपाचो जो ते काम चल्ला पळय ताजो आढावो घेतलो. आनी गोंयचो प्रोग्रेस कसो चल्ला, परफॉर्मन्स ऑफ आवर MLAs, एव्हरीथिंग वॉज डिस्कस्ड. आणि फुडलो म्हणजे फुडें गोंयच्या फुडारा खातीर आमी कशें वर्क करपा जाय पार्टी खातीर किंवा आनी गोंयाचे वेगळे वेगळे विशय जे आसात ते कशे तरेन हाताळपाचे थोडो गायडन्स आमकां तांचे कडल्यानूय जाय आशिल्लो. वेगवेगळे लिडर्स आशिल्ले. हे सगळे विशय घेवन काल डिस्कशन जालें. 2-2.5 वरां मिटींग चल्ली. आनी फुडें प्रोग्रामूय डिसायड जालो की गोंयांत आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसात ते येवपा लागतले फॉर द पर्पज ऑफ गायडिंग अस अँड ऑल्सो हॅव्हिंग कन्वर्सेशन. म्हणजे लोकां बरोबर संवाद साधपाचो एक विशय आसा. कम्युनिकेशन जो आसा ते करपाचो आमचो एक हेतू आसा. ताचे विशीं वाटचाल कशी फुडें आसची हाजेरूय डिस्कशन जालें. आणि लोकसभेचेर कितें इम्पॉर्टंट कितें डिस्कशन जालां, कितें डिसिजन बीन जालां? डिसिजन म्हणजे आता इंडिया फॉर्म जाल्ल्या कारणान जे वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, काँग्रेसूय पार्ट ऑफ इंडिया आसा. म्हणजे दोन मेजर कंपोनंट जे आसा ते काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. सो सीट शेअरिंग आणि हे विषय आसा ते नॅशनल लेवलाचेर डिस्कशन जातले. आमी आमची तयारी दवरल्याच की वेदर इफ यू हॅव टू गो अहेड. आमी तेन्नाय सांगिल्लें की बरोबर आमी इलेक्शन दोनूय लढटले म्हणून. पूण जर बरोबर लढची पडली जाल्यार कशे तरेन तो विशय नॅशनल लेवलाचेर आमचे अरविंद बाब आनी राहुल गांधी हांचे भितर उलोवणें जातलें आनी ताजे नंतर आमी वेगळे कितें जे डिसिजन घेतले. पूण गोंया अजून सीट शेअरिंगाची अजून काय ठरोंक ना सध्या. नॅशनल लेवलाचेर सीट शेअरिंग जातली. जस्ट नॉट गोवा. गोवा ऑल्सो हॅज 2 सीट्स. सो ताजेरूय विशय आसा तो हांगा डिस्कस जातलो. म्हाका दिसता ह्या म्हयन्याच्या एंड पर्यंत क्लॅरिटी येतली की कशें फुडें वतलें सगळें. पूण आम आदमी पार्टीन लोकसभा निवडणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या. आमी तयारी दवरल्या. आमी त्या विशीं त्या वटेन कामूय सुरू केलां. इनफॅक्ट आमचे कडेन वेगवेगळे कॅन्डिडेटूय टचान आसा. सो तांचेर डिस्कशनूय चालू आसा आनी गोंयभर कामूय चालू आसा त्या. आनी आमचे MLA 2 जाण आसा ते सक्रीय आसात. त्यामुळे म्हणजे इलेक्शन इज फोरफ्रंट रायट नाव. बट विशय जॉयंटली काय ना ते मागीर ठरतले. आणि एक म्हणटा ती तुमच्यो समिती आसात त्यो रिस्ट्रक्चर केन्ना मेरेन जातल्यो सगळ्यो? 1 आठवड्या भरा भितर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जातले. एक मॅक्सिमम 1 आठवडो. ताजे नंतर मागीर फुडले कशें करप ते आमची ती कमिटी आनी आमी बरोबर मेळून डिसायड करतले. ओके.
कुट्टी फोंडेच्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण प्रकरणात बुधवारा फोंड्या पुलिसांनी शिक्षकाचेर FIR नोंद केलो. मंगळारा शिक्षकान विद्यार्थ्यांक बरोच बडयल्ल्यान भुरग्याक निमण्या हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयिल्ली. ह्या प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो. गोंयांत सध्या शिक्षणीक संस्थांनी लैंगीक अत्याचाराच्यो आनी हेर घडणुकांच्या प्रकरणांत मोठी वाड जाल्या. शिक्षणीक संस्था विद्यार्थ्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसात हाचेर आतां चर्चा चल्ल्या. मजगतीं मंगळारा फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान रागान विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो. ह्या भुरग्याक निमाणे उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. उपचार करून ताका घरा धाडलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी शिक्षकाक ताब्यात घेतिल्लो. पयलीं पालकांनी शिक्षकाचेर कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्लो. मात कांय वेळा उपरांत पालकांनी शिक्षकाचेर फोंड्या पुलिशे कडेन कागाळ नोंद केली आनी उपरांत पुलिशेन शिक्षकाचेर FIRूय नोंद केलो. फोंडा जे इस्कॉल आसा ते केंद्रीय विद्यालय त्या इस्कॉलान एक विद्यार्थ्याक मारहाण जाली. शिक्षकान मारहाण केली. तो शिक्षक केदारनाथ राम ह्या शिक्षकाक जो आसा तो विद्यार्थ्याचेर तेणी थापड मारले आनी ताका मातसो मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलांत उपचारूय बी केल्ले आसा. काल परस्पर ही तक्रार काल कंपल्शनाचेर हाडून चवकशी जाल्ली पूण ती तक्रार नोंद जावंक नासलेली. आयज तेजी सकाळी तेजी तक्रार नोंद जाल्ली आसा. 323 एक्टान बाल हक्क कायदो आसा तो लायिल्लो आसा आनी हेजी इन्वेस्टिगेशन फोंडा पुलीस करता आनी योग्य रितीन तपास चालू आसा. फोंडे खातीर गोमंतक डिव्हिजन एकनाथ खेडेकर. मुखेलमंत्र्याच्या हिंदू वयल्या स्टेटमेंटा वयल्यान राजकीय पावंड्याचेर आरती परती चर्चा सुरू जाली. विरोधकांनी हो मुद्दो उखलून धरीत मुखेलमंत्र्याचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. हिंदूचो अपमान जरी कोणे केला तर तो काँग्रेसीन केला असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो. कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वापस से जाति और धर्म में विभाजन कर्म का किया. हम सभी जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम सभी जिस सनातन हिंदू धर्म से हैं, इस सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा पाए. यहाँ पे मुगलों ने राज्य किया, यहाँ पे इंग्रजों ने राज्य किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा पाए. इस सनातन हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? तो ये कांग्रेस ने किया है. कांग्रेस को पूछो आप हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? कि इनको हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट्स आपके तरफ, खुद की तरफ लेना है, इसीलिए कर रहे हैं. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेर फार पेटयल्यात. 2014 उपरांत लोकांक सतावपी सगळे विशय सोंपले. मागीर हिंदू खतरे में होच एक विशय भाजपान लावन धरलो. जर मुख्यमंत्र्याक हिंदुत्व राखपाचें आसा जाल्यार ताणें भोमा हायवेच्या कामाक लागून मोडून वचपी देवळां वाटोवची. तशेंच जेन्ना पेडण्या हायवेचें काम चलतालें तेन्ना स्वयंभू देवाचें देवूळ मोडलें जाल्यार हिंदुत्वाची गजाली करपी मुख्यमंत्री तेन्ना ओगी कित्याक आशिल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. जर काँग्रेसीन हिंदुत्व नष्ट करपाचो यत्न केला जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तें सिद्ध करून दाखोवचें अशें आवाहन काँग्रेसीन केलां. जे हायवेक आज हिंदू धर्माचे देऊळ जे आज वता, जी इतले वर्साची जो कल्चर थंयचे जे लोक त्या देवळाचे पळय कल्चर थंय इतले वर्सां चल्ला ते तुमी नश्ट करपाक उठल्या मरे बिकॉज ऑफ क्रोनी कॅपिटलिझम. जो पेडण्या माऊलीचे देऊळ आशिल्लें, आमचो लिडर तुमकां ताचेर डिटेलान सांगतलो, पूण पेडण्या मतदारसंघान जे हायवेक माऊलीचे देऊळ वताले ते सुद्दां तुमी वाचोवपाक पावले ना मरे. सो कसले हिंदुत्वाचे उलयता तुमी? जर हो मुख्यमंत्री जर तर सनातन हिंदू प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तुवें पयलीं उत्तर दिवचें की भोमा जे देऊळ आज वता किंवा तुम्ही मोडपाचो प्रयत्न तुमचो चल्ला ते तुम्ही कित्याक वाचयनात? पेडणेचे देऊळ तूं कित्याक वाचोवपाक पावला? 8 पार्क जो येता आज थंय देऊळ आहा ते तूं वाचयतलो? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्वताचें पळोवपाक जाय आनी मागीर वचून दुसऱ्याचें उलोवपाक जाय. सो वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हांव हिंदू म्हूण म्हाका गर्व आसा. भाजप धर्माचें राजकारण करताच, पूण जें विधान स्टॅलिनान केला तें निंदा करपा सारकें.
कोणाकूच दुसऱ्यांच्या धर्माचेर विधान करपाचो हक्क ना. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें सांगलां. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कितें उलोवंक शकता तेच उलोवंक शकता न्ही. फक्त हांव ताचे कडेन मागता गोंयांत येवन ते उलोवनाका. मध्य प्रदेशात कोता घेता आतां तांकां स्टँडर्ड सांगना. पयर रुद्रेश्वर देवाचे देवळान लास्ट सोमार म्हणून म्हाका थंयच्या कमिटीन आपयल्लो. थंय बाब श्रीपाद नायकूय आशिल्लो. श्रीपाद नायकानूय भाशण कशेंच दिलां. म्हाका दिसता सगळे बीजेपीचे लोक आतां ते इलेक्शन जाय म्हणसर फुडले 6 म्हयने हे सनातन धर्माचेरूच उलयतले. सनातनाचो अर्थ कितें ते आमकां खबर आहा. आनी तो देवदत्त पटनायक म्हणटा ताणें जे एक लॅक्चर दिल्लें सनातन म्हळ्यार कितें ते पयलें शिकचें. ओके सनातन सनातन म्हणून लोकांक पिशे करूं नाका. पळय हिंदू धर्म हांवूय हिंदू आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू. धर्म कोणाकूच रायट ना. एट द सेम टायम उदयनिधी स्टॅलिनान जें कितें उलयलां तें हांवूय एग्रीमेंट ना. खंयच्याच धर्माक कोणाक क्रिटिसायज करपाक कोणाक रायट ना. बट एट द सेम टायम सनातन 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 म्हणून तुमी उलोवनाका. हिंदूंक पिशे करूं नाका तुमी. धर्म तो धर्माक कोण हात लायना. धर्माक देवळान आसूं न्ही धर्माक तुजे काळजान आसूं न्ही देवाक. उरिल्लें जें कितें आहा पळय स्टेट क्राफ्ट म्हणटा तें इकॉनॉमी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर इन्कम एक्सपोर्ट्स ताजेर देशाक काउंट करतात न्ही. धर्म हाडून कितें करतात तुमी आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. कांय दिसा पयलीं ताळीवाडा म्हापशा हांगासर पार्क केल्ल्यो दुचाकी चोरयेक गेल्ल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा म्हापशा पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक अटक करून दुचाक्यो जप्त केल्यो. ह्या चोरयेचें प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ल्यान फुटेजीच्या आदारान पुलिसांनी चोराक धरला. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आक्रमक जाला. भारतांतल्यान सनातन धर्म कोणूच सोपूंक शकना अशें विश्वजीत राणे उलयले. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. भाजप आणि हिंदुत्व ह्यो एका नाण्याच्यो 2 बाजू. 2014 सावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे युग देशांत सुरू जालें आनी देशभर भाजपान आपलो हिंदुत्वाचो अजेंडा नेटान फुडें व्हरपाक सुरवात केली. मागीर ते राम मंदिर जावं वा काशी कॉरिडॉर आनी हेर कितल्योश्योच गजाली. नरेंद्र मोदीक टक्कर दिवप काँग्रेसीक शक्य ना हे लक्षात आयले उपरांत देशभरातले काँग्रेस आनी हेर पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी भाजपांत प्रवेश करपाक सुरवात केली. ज्या बिगर भाजपा फुडाऱ्यांनी आपले राजकीय कारकिर्दीत केन्नाच हिंदुत्वाची जाहीर भूमिका घेवंक नाशिल्ली ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांची मर्जी संपादन करपाक हिंदुत्वाची तळी उखलून धरपाक लागले. देश पातळी प्रमाण गोंयांतूय जायत्या महत्वाकांक्षी फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीचो हात सोडलो आनी भाजपाचे कमळ हातांत घेतले. तातूंतलो विश्वजीत राणे हो एक गोंयचो मुखेल फुडारी. विश्वजिताची राजकीय जडणघडण ही काँग्रेसी विचारांची. खुद्द विश्वजिताचो बापूय प्रतापसिंह राणे गोंयचो सगळ्यांत चड काळ काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री.
राजकीय कारकिर्दीचे निमणे मेरेन प्रतापसिंह राणे काँग्रेसीतूच रावलो. 2017 काँग्रेसीचे तिकिटाचेर वेचून आयिल्लो विश्वजीत काँग्रेसीचे सरकार घडना म्हूण अचकीत राजीनामो दिवन भाजपांत प्रवेश करतो जालो. एका तेंपार मनोहर पर्रीकाराचेर सडकून टिका करपी विश्वजीत भाजप प्रवेशाच्या वेळार पर्रीकाराच्या पांयां पडून ताच्या खानार रडटनाय सगळ्यांनी पळयलो. विश्वजीत मुख्यमंत्री पदाची महत्वाकांक्षा बाळगून आशिल्लो फुडारी. पर्रीकार आसतना आपल्याक मुख्यमंत्री पद मेळटलें अशी अजिबात आशा विश्वजिताक नाशिल्ली. मात पर्रीकाराच्या मरणा उपरांत मुख्यमंत्री जावपाची विश्वजिताची महत्वाकांक्षा तीव्र जाली. पर्रीकारा उपरांत दोतोर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणेचें नांव मुख्यमंत्री पदा खातीर सगळ्यांत चड फुडें आशिल्लें. मात भाजपान संघा कडेन लागीं आशिल्ल्या नवख्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या गळ्यांत मुख्यमंत्री पदाची माळ घाली. उपरांत उजवाडले 2022 परतून विश्वजीत मुख्यमंत्री पदाचो प्रबळ दावेदार आसलो. स्वता आपूण आनी पर्येच्यान घरकान्न दोतोर दिव्या राणे सर्वाधिक मताधिक्यान वेचून आयिल्ली. दुसरे वटेन सांखळे दोतोर प्रमोद सावंताची विकेट पट्टा पट्टा वाटावली. हे वेळारूय विश्वजितान मुख्यमंत्री जावपा खातीर शर्थीचे यत्न केले. मात तेन्नाय भाजपान संघ आनी हिंदू विचारांकडेन लागीं आशिल्ले दोतोर प्रमोद सावंताकूच दुसरे फावट मुख्यमंत्री केलो. विश्वजिताक नंबर 2 पोझिशनाचेर समाधान मानचें पडलें. विश्वजिताची आतां मेरेनची राजकीय कारकीर्द सामकी आक्रमक. सद्याक विश्वजिताचें एकूच मुखेल टार्गेट तें म्हळ्यार मुख्यमंत्री पद. आतां ना जाल्यार केन्नाच ना. मात हें मुख्यमंत्री पद जर गोंयांत पडटलें जाल्यार हिंदुत्वाचो अजेंडा धरूनच फुडें वचचो पडटलो हेंय विश्वजिताक बरेपैकी कळना. हालीं तेंपार विश्वजीत धार्मीक गजालींचे बाबतींत बरोच सोशल जाल्लो दिसता आनी हातूंत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो उल्लेख केले शिवाय रावना. मागीर जावं अष्टमेक केल्ली गायेची पुजा, मध्य प्रदेशात महाकालाचे केल्लें दर्शन वा सनातन धर्मा विशीं केल्लें आक्रमक विधान. लेकिन स्टैलिन ने जो बोला है उसके जो अंदर की एक अलग तरीके से नीच स्वभाव जो है वो ये बयान से दिखा देती है कि लोगों को इन लोगों से पे विश्वास मत करिए. ये लोगों का नाश होने वाला है. जो आगे जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं वो सिर्फ मोदी जी है. सनातन धर्म हम सब संभाल के रखेंगे. सनातन धर्म हम छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है ये सनातन धर्म के एक आदमी का नहीं है, एक विश्वास है. ये देश के इतिहास में लिखा हुआ सनातन धर्म है. वो कोई उसको मिटा नहीं सकता. इतना ही मैं बोलना. विश्वजीत फकत राजकीय बाबतींतूच आक्रमक अशें ना. विकास आनी नोकऱ्यांच्या बाबतींतूय विश्वजीत आक्रमक. भलायकी खात्यांतल्या विश्वजिताच्या कार्याची विरोधकूय तोखणाय करतात. टीसीबीचे बाबतींत खुबशे फावट विरोधकांकडल्यान विश्वजिताचेर टिका जाता. मात सद्याक तरी विश्वजीत हिंदुत्वाचो अजेंडा आपणावन मुख्यमंत्री पदाची मोख दवरून आपलो गोवा मॉडेल लोकां मेरेन पावपाक व्यस्त जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. सांखळे मतदारसंघातलो आमोणे पंचायत वाठार कोयरमुक्त करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेतला. ह्या वाठारांतल्या सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या. देखून थळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे आनी कोयर रस्त्याक कुशीक उडोवपाचे टाळचे अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गावस हाणें केलां. म्हयन्यांसून आमी एक प्रत्येक घरा डोर टू डोर आमी जे करता ते म्हयन्यांसून 2 फावटी आमी कचरो उखलतले. 15 दिसांनी एकदां दीस ठरोवन दिल्ल्या दीस आमी ठरोवन दिल्ले आसा. जो आतां आमी कितें केलां, आतां हांगासून स्टार्ट जेन्ना आमी केला, आमी आयज हे मंगळ आयज आसा, आयज मंगळार 1 नंबर जालो, बुधवार 2 नंबर जातलो, 3 नंबराचेर आमी ब्रेस्तार जातलो, 4 नंबरार शुक्रार, 5 नंबराचेर आमी शेनवार, 6 नंबराचेर आमी आयतार, परत सोमार 7 नंबराचेर आनी त्या नंतर परत हांगा रिटर्न येतलो. असो आमी कॉन्सेप्ट तयार केला आनी त्या प्रमाणे आमी तो वयतलो. आनी प्रत्येक दीस जो एक धरला तो पूर्ण आमचो जो वाडो आसा तो टोटली तो QR स्कॅन आमी करतलो आनी त्या नंतर आमी कचरो बी तो उखलतले. आनी जेन्ना आमकां कळटलें की खंयच्या घरान जेन्ना आमी कचरो उखलता आनी कचरो उखलल्या म्हणजे आमकां रिपोर्ट हो पंचायतीन येतलो. आनी जर सपोज थंयसर खंय QR कोड आतां समज स्कॅन करूंक ना आनी तो कचरो उखलूंक ना जाल्यार आमकां तें बी कळटलें की हांगा कचरो उखलूंक ना, कारण आमचें स्कॅन जावन आमकां रिपोर्ट थंय येवचो ना. तेन्ना आमी अशी एक तयारी केल्ली आसा की आमकां कोणी सांगपाची गरज ना की तो उखलूंक ना किंवा ना म्हणून, पूण आमकां स्वताहून जेन्ना तो QR कोड स्कॅन करता तेन्ना आमकां तें सगळें कळोवन चुकतलें. कितकी घरां सगळीं टोटल आमच्या आमोण्यांत तुका 850 घरां आहा आमची. आनी 850 घरांकूय आमी टोटल प्रत्येक जो वार्ड मेंबर आसा तेणी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा. विलेवाट लावपाचें काम जें आसा तें मिनरल फाउंडेशन दोरा ते बाकीचे जे खंय व्हरपाचें कितें व्हरपाचें आहा पळय, वेळग्या व्हरता किंवा माळिंग्या, अशे तरेचो जो कॉन्सेप्ट आहा तेंचो तो आतां आमी विचार करतले, तेजेर करतले आनी त्या नंतर तो आमी फुडें व्हरतले.
वाठारांतली जर उदरगत करतले जाल्यार धर्मांत भेदभाव करिनासतना एकठांय जावन काम करपाची गरज आसा अशें जिल्लो पंचायत मार्सियाना वाज हाणें वॉलंट वाठारांतल्या मंगेश देवळाक जनरेटर सुवादीन करतना उलोवप केलें. तशेंच थळाव्यांनी लायटीच्या प्रश्नाक लागून देवळाक जनरेटर दिवपाची मागणी केल्ली अशें मार्सियाना वाजान सांगलें. सांगपा म्हणल्यार कमिटी मेंबरान म्हाका सांगलें की हांगा जायते प्रॉब्लम जाता, पावसाच्या दिसांनी लायटीचे प्रॉब्लम जाता. सो म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी एक जाता जाल्यार जनरेटर हाडून एवरी टायम तांकां कितें फंक्शन प्रोग्राम आहा तेन्ना तांकां भायल्यानसून हाडपाक पडटालें. सो हांवें तें थ्रू ZP मांडांतल्यान हें घातलो आनी आयज तो जनरेटर पावलो आमकां आनी आयज तो हांवें हांकां डोनेट केला. हांव सजमतां की जाय तो यूज जातलो तांकां आनी म्हाका जायतीं कामां करपाचीं आहाय. जायते हांवें थ्रू ZP पानांतल्यान हांवें जायते करपाक चिंतलां. तेच भाशेन हांवें म्हजे फायली पासून घातलो आहाय. सो फायली म्हजे ऑलमोस्ट टेंडराक पावल्ली आसा आनी एक काम म्हाजें ऑलरेडी केल्लें आहा. म्हाका जायत काम करपाची उमेद आहा. जसो आमचो MLA वावुरता तेच भाशेन म्हाकाय काम करपाचें एक हें आसा. हांव तेज्याच फाटल्यान चलता आनी हांव हें काम करून दाखयतलें. म्हाका एक हें आहा कशी एक वर्स पासून जावना म्हणल्या पासून हांवें जायतें काम करपाचें आनी जायते म्हज्यो फायल्यो अजून प्रोसेस आहा. सांगपा म्हणल्यार तो विडियो व्हायरल केला तो माया चोयलो. मेन म्हणल्यार कितें ते एक तर म्हाजे कडेन केन्ना येवना, त्या टॉपिकेर म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका केन्ना डिस्कसूय करूं ना ना म्हूण तें केन्ना म्हाका मेळना. आनी जे कोण उलयताय न्हू तेंच्यांनी केन्ना तो प्रोसेसूय करूना आसतलो आनी ते इलेक्शनाक केन्ना इलेक्ट जावन येवना. आनी जे कोण उलयताय न्हू तांकां उलयत रावूं दी. म्हजें कितें काम आहा ZPक म्हाका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलो आहा, म्हाका मुखार धाडलो आहा. म्हाजें कोण कॅन्डिडेट वोटर्साचें जें कितें काम आहा हांव स्वताच काम करून वावरतलें. पण उलयत तांकां उलयत रावूं न्ही. म्हजें कितें काम आहा न्ही आनी कोणाकूय दिसता म्हजें थ्रू ZP लेवलाचेर हांवें कितें केलां. हांव एनी टायम ओपन आहा, केन्नाच म्हाज्यानी हेंच्यांनी जारपाक जाता. मेन म्हणल्यार आमी लोक समजून एक आसत न्हू. आमकां हिंदू क्रिश्चन तशें डिफरन्स कांय ना. कित्याक आमी सगळीं भाव भयणी बारा सांगातान भोंवपाक जाय आनी तें रिलीजन हें ना. मेन म्हणल्यार आमचें स्वताचें एकवट आसपाचो. आयज आमी एकवटान रावत जाल्यार आमचीं कामांय बरीं जाता. मडगांव सावन कारवार रेल्वेंतल्यान वचपी प्रवासी आल्विरा हाणें रेल्वे अधिकाऱ्याचेर तिडक उक्तायली. ही रेल्वे सांजेच्या 7:20 मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान भायर सरपाची आशिल्ली. पूण ही गाडी सांजेच्या 7:45 ते 8 वरां मजगतीं भायर सरता. तशेंच सांजे वेळार रेल्वे TC वा रेल्वे पुलीस लेगीत दिश्टी पडना. जाल्यार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6ची स्थिती सामकी वायट आशिल्ल्याचें आल्विरा हाणें नजरेक हाडून दिलें. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान गांभीर्यान लक्ष घालचें आनी ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी रेल्वे प्रवासी आल्वारे हाणें केला. ट्रेन टायमिंग आसा 7:20ची टायमिंग आसा. बट ट्रेन सुटता 8 नंतर ट्रेन सुटता अँड आय एम दी ओनली पर्सन, ओनली लेडी, ओनली गर्ल आफ्टर आसनोटी हांव एकटें ट्रॅव्हल करता अप टू कारवार. कॅमेराज आसा ट्रेनार बट आय डोंट नो ते यूज आसा की ना म्हणून ते चलता की ना म्हणून आय हॅव गॉट नो आयडिया. बट माय ओनली प्रॉब्लम इज दिस that the station is not hygienic, the train is not hygienic and there is no RPF in the train, there is no TT in the train and there are some people who travel without ticket. So there is no person, like there is no safety in the train. I don't find myself safe. So you can see here, there are so many drunkards sitting here. See, there are so many drunkards. These drunkards sit there on the veranda. Today they are sitting here. They'll be completely drunk. And sometimes it might happen that they might snatch someone's things. You don't know. They might show a knife. They might snatch something. And if you see there, that part, it is so unhygienic. People come and pee there. They pee, they poo. I don't know what other things are done. I never went and saw. But whenever I pass from this gate, it starts smelling very badly, which is very unhygienic. And 2 days back, I was at the platform. The train didn't come. And I saw the people going and peeing there. I'm not getting that this is a station or Shaushalaya, the Sarvadin Shaushalaya. I just want the train, the railway people to please take action over this. And I want the train, either the timing should be changed from 7:20 to 8 o'clock or either make it prior. So that we reach safe home. We get up in the morning at 4 o'clock and we come down to Margao to work for our livelihood and reaches back at 9:30. What the sense does it make? I really want to reach home early and safe. डॉन बॉस्को शाळेन कन्झ्युमर्स शॉपी प्रदर्शन भरला. हे प्रदर्शन 17 तारखेमेरेन चालू उरतले. ह्या प्रदर्शनात चवथीचे सामान, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रीक वस्तू, फर्निचर तशेंच हेर वस्तू विकपा खातीर दवरल्यात. हे प्रदर्शन दनपारां 1:30 ते राती 9 मेरेन चालू आसतलें. जाल्यार आयतारा सकाळीं 10 ते राती 9 मेरेन हें आसतलें.
कंझ्युमर शॉपी हे गोव्यामध्ये येऊन आता 30 वर्ष झालेत. 30 वर्षापूर्वी 92 ऑनवर्ड्स वी आर देअर इन गोवा, बट वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई फ्रॉम 90s. म्हणजे आम्ही 33 वर्ष एक्झिबिशन करता आणि वी आर नॉट ओनली इन गोवा, वी आर देअर इन महाराष्ट्र, गोवा, दुबई, ॲज वेल ॲज वी आर देअर इन थायलंड ऑल्सो. तर अशा तऱ्हेने इथे कंझ्युमर शॉपी जे भरवतो ते प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही याल तर वेगळे पण तुम्हाला दिसेल, बिकॉज इट इज डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरर टू कन्झ्युमर्स मीट. त्यामुळे तुम्हाला दरवेळेला नवीन नवीन गोष्टी बघायला मिळतील, ज्याच्यामध्ये कॉस्मॅटिक्स आहेत, तुमच्याकडे साड्यांचे तर इथे इतका सुंदर एक प्रकार आलेला आहे की डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे साऊथकडच्या साड्या आलेल्या आहेत आणि त्या एकदम रास्त किमतीत आहे. हे तुम्हाला फक्त कंझ्युमर शॉपीमध्ये दिसतील. इथे एक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये एक मुलगी आली आहे मुंबईहून, तिच्याकडे बेसिकली कॉस्मॅटिकमध्ये तुमचा हे वॉश काय बॉडी वॉश ही स्वतः मॅन्युफॅक्चरर असल्यामुळे केशरचा बॉडी वॉश आहे, कॉफीचा बॉडी वॉश आहे, असं वेगवेगळे प्रकारचे बॉडी वॉश तिच्याकडे आहेत. नंतर तुम्ही बघाल तर एक बाई आमच्याकडे मुंबईहूनच आली आहे, परंतु तिच्याकडे अगदी वेगळं प्रॉडक्ट आहे. आपण जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा आपली ही मान दुखते किंवा पाठीचा कणा दुखतो, तर त्याच्यासाठी मेंढीच्या लोकरीपासून बनवलेली गादी, त्याची उशी, वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग आपण त्याची सीट कवर, कार सीट कवर त्यांच्याकडे आहे. हे अगदी वेगळे प्रॉडक्ट्स फक्त तुम्हाला कंझ्युमर शॉपीमध्ये दिसतील. पुन्हा गणपती बाप्पा जवळ आलेला आहे परवा, त्यामुळे गणपती बाप्पासाठी आपल्याला लाइटिंगचे दिवे दिसतील, अगदी वेगळे आहेत, जे तुम्हाला आत्तापासून दिवाळीला पण चालतील, नवरात्रीला पण चालतील, ॲज वेल ॲज यू कॅन युटिलाइज इट फॉर क्रिसमस ऑल्सो. अगदी बजाजचे प्रॉडक्ट्स इथे आहेत, वाघ बकरी चहा आहे, म्हणजे टी से लेकर टी तक ऑल प्रॉडक्ट्स आर अंडर द वन रूफ. फर्निचर आहे, नंतर लहान उद्योगिनी आहेत ज्यांनी स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहेत, त्या उद्योगिनींचे स्टॉल इथे आहेत, पुरुषांचे पण आहेत, पण तुम्ही त्याच्यासाठी तुम्ही यायला पाहिजे. रोज सकाळी 1:30 ते रात्री 9 पर्यंत, म्हणजे उद्या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिवस हे प्रदर्शन डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी इथे आहे. तरी आपण अवश्य डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या पणजीमध्ये कंझ्युमर शॉपीला भेट द्या. ह्या आशिल्ले 3 PM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के